Ezekiel सुकलोलीं हाडां chapter 37. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मोदें हाडांनी भरलोल्या फालक्या मोदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीं जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय, सर्वेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग. सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो कोत्तलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलों, तुमचेर मांस वाडोशें कोत्तलों आनी तुमकां कात येयशी कोत्तलों आनी तुमकां स्वास दितलों. आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. म्हाका केल्ले आज्ञे प्रमाणें हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दितासतना बोबाट जाली, कडकड जालो आनी हाडांक जोडोन आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतरांनी भरलोलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, चारूय वाऱ्यांतल्यो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवीं जावं दी. ताणें केल्ले आज्ञे प्रमाणें हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. तीं नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं. एक व्हड आनी वरिश्ठ फौज. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खे इस्रायलाचें घराणें. तीं अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यान तांचो बोरमासो विरून गेलो. आतां आमकां आनीक कांयच उरूंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, परजे म्हजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करूंक वेतां आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडूंक वेतां आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलों. परजे म्हजे, हांव तुमचे फोंड उक्ते कोत्तलों तेन्ना आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां परतून तुमच्या खाशा देशांत पावयतलों. उलयता तो सर्वेस्पर. जुडासाचें आनी इस्रायलाचें एक राज. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, एक बोडी घे आनी तिचेर अशें बरय, जुदा आनी ताचे वाटेन आसलोल्या इस्रायलाच्यो धुवो. आनीक एक बोडी घे, एफ्रामाची बोडी ती, आनी तिचेर अशें बरय, जुजे आनी ताचे वाटेन आसलेल्यो इस्रायलाच्यो सगल्यो धुवो. दोनूय बोडयो धर आनी त्यो एक लांकडा कुडको जाता तश्यो जोड. तुज्या हातांत एकूच बोडी आसोशी कर आनी तुजे परजेच्यो धुवो कित्याक अशें कोत्ताय तें सांग आमकां. अशें तुका म्हणटल्यो तेन्ना तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता,
एफ्रायमाच्या हातांत आसा ती झुजाची आनी ताचे वाटेन आसलेल्या इस्रायेलाच्या कुलांची बोडी हांव आतां काडूंक वेतां आनी जुडाचे बोडयेक ती जोडूंक वेतां. 2 बोडयांची हांव एक बोडी कोत्तलों आनी त्यो एक बोडी कशी म्हज्या हातांत दवरतलों. जांचेर तुवें बरयलाय त्यो बोडयो तांच्या दोळ्यां मुखार तुज्या हातांत आसतल्यो तेन्ना तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलाचीं भुरगीं गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जळीमळी शिंपडल्यान तांकां जमा कोत्तलो आनी आपल्या खाशा देसांत पोत्तून हाडटलो. ह्या देसांत इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र कोत्तलों आनी समेस्तांचेर एकूच राजवट चलयतलो. तांची आनीक 2 राष्ट्रां जावची नांत आनी 2 राजांनी तीं आनीक दोशी आसची नांत आनी आपल्या कुड्ड्या देवांची सेवा करून न्हय म्हूण आपले कanttalleachea चालींनी न्हय म्हूण आपल्या noxttea kortubamनी तीं आनीक bhoxttonchim नांत. तांणी केल्ल्या ovisvaxiponnachea करण्यांतलीं हांव तांकां निवारतलों आनी तांकां शुद्ध कोत्तलों. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव जातलों तांचो देव. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचेर राज चलयतलो आनी समेस्तांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्या नेमान परमोणें चलतलीं आनी म्हजे कायदे सांबाळटलीं आनी तांकां पाळो दितलीं. आनी हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्ल्या देसांत तुमचीं पुर्वजां रावतालीं त्या देसांत तीं जियेतलीं. थंय तीं रावतलीं, तीं आनी तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं. सर्व काळाक दावीद म्हजो सेवक निरंतरी तांचो राजा जातलो. तांचे लागीं हांव एक शांतीचो करार स्थापतलों. सासणांक तोखपाचो तांचे लागीं करार कोत्तलों. हांव तांकां नव्यान तांच्या देसांत ठिकाण करूंक पावयतलों आनी तांची संख्या वाडयतलों. तांचे मदें सासणांक तोखपाचें म्हजें पवित्र स्थान बांदून हाडटलों. तांचे मदें म्हजें ठिकाण कोत्तलों. हांव जातलों तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजी परजा. आनी जेन्ना म्हजें पवित्र स्थान सर्व काळाक तांचे मदें आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायेलाक पवित्र करून कुशीन काडून दवरतां तो देव म्हूण राष्ट्रां वळखून घेतलीं. देवाचें उतर हें.